आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव सगळ्यांचे लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत करता, कारण बरेच जण प्रेस कॉन्फरन्साक येवना. म्हजे बरोबर आमचे पक्षाचे सरचिटणीस दामू नायक आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कारण ज्या तरेन सबंद जगाचेर जें संकट आयिल्लें आसा, भारत देशाचेर सुद्दां तें संकट आयिल्लें आसा कोरोना व्हायरसच्या रुपान, आनी सबंद जगभर सगळे ठप्प करून उडयल्लें आसा. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांच्यांनी एक दिसाचो जनता कर्फ्यू 22 तारीख सबंद देशान लागू केलो, आनी गोंयच्या आसत सबंद देशांतल्या तशेंच गोंयच्या सगळ्या नागरिकांनी स्वताहून तो पाळ्ळो. ज्या तरेन तांच्यांनी सांगिल्लें, 5 एक आमकां लागून जे डॉक्टर आसत, पुलीस आसत, बाकीचे बरेचशे जे लोक आसात जे मदत करतात, अशांक एक तेंचे एक अभिनंदन करपाक लागून एक 5 मिनीट ताळयो वाजोवच्यो किंवा तेंच्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या रुपान कोणे तरी ताळ वाजयल्यो आसतल्यो, अशें सगळें करचें सबंद देशान तें एक्सेप्ट केलें. 23 तारखेर एक दीस सोडल्या नंतर गोंया भितर आमी 24 तारीख पासून परत एकदा लॉकडावन गोंयांत जावचें म्हणून गोंयान 24 तारीख सुरू केलें. कारण गोवा ही तरी ट्युरिस्टीक प्लेस आनी गोंय धाकटें, मोठ्या प्रमाणान हांगा ट्युरिस्ट येतात, आनी ताका लागून हें लक्षांत घेवन, कारण सुरवातीक तशें हांगा तसो पॉझिटिव्ह कोण मेळूं नाशिल्लो, पण एक ट्युरिस्टीक प्लेस आसल्यामुळे बरेचशे गोंय भायले आसत, गोंया भायले आसत, देशा भायले आसत, हे बरेचशे ट्युरिस्ट गोंयान येताले. आनी ताका लागून सरकारान एक डिसिजन घेतलें, कारण आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ह्या आनी गोंयचे सगळे मंत्रिमंडळ आनी सरकार हांच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की गोंया भितर आमी जर हें फॉलो केलें जाल्यार हें महाभयंकर लागण जी आसा कोरोना व्हायरसची ती गोंयान लागची न्हय. आनी ताका लागून आमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करचें, हाका लागून एक गोंयाक कंप्लीट लॉकडावन करचें अशें ठरयलें. मोठ्या प्रमाणान सुरवातीक 22 तारीख हें वॉलंटरी आसलें, जनताचें, लोकांनी स्वताहून बंद करप अशें आसलेलें, पण 24 तारीखच्यान सरकारान लागू केलें. कारण आमचे मुख्यमंत्री हे स्वता डॉक्टर आसात, तांकां खबर आसा, कारण एक हाचें जितले आमी पयस रावतले, जितले डिस्टन्स दवरतले, तितले तेच्या पासून आमची मुक्ती जावपाक शकता, आमी तेच्या पासून पयस उरपाक शकता. आनी म्हणून तांच्यांनी एक तें डिसिजन घेतलें आनी सबंद गोंयच्या लोकांक अपील केलें की तुमी सगळे शॉप्स आसत सगळे बंद करप, कोणेच घरांतल्यान भायर सरप ना, अशा तरेचें अपील केलें. गोंयकारांनी तें बरेंचशें मान्य केलें. पण अचानक मोठ्या प्रमाणान, कारण कायद्याच्या हद्दा प्रमाणे म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी गायडलायन्स आसा, त्या गायडलायन्साच्या आधाराचेर कांय शॉपांक, फूड ग्रेन्स शॉपां जी आसा ती ओपन दवरची अशा तरेचें गायडलायन्स आसली. पण गोंया भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी डिसिजन घेतलें हें सगळें आसून सुद्दां गोंयकारांचें एक बरें जावचें, गोंयकारांक ह्या कोरोना व्हायरसची लागण लागची न्हय, लोकांनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करचें आनी आपल्या घरान रावचें, हाका लागून एक अपील केली सबंद गोंयकारांक, आनी सगळीं शॉप्स सगळें बंद दवरलें. पण हें सगळें जाल्या नंतर मोठ्या प्रमाणान बरोचसो डिमांड लोकांचो येवपाक लागलो. लोकांचें म्हणणें आसलें की ना, आमकां शॉपार मेळपाक जाय, हें करपाक जाय, अशा तरेचे सगळ्यांचे डिमांड येवपाक लागले. आनी त्यामुळे तांच्यांनी आज पासून ही सुरू करप अशें ठरयलें. पण ज्या तरेन आज मोठ्या प्रमाणान गर्दी बाजारान वचप, सगळे लोक खरेदी करपाक मोठ्या प्रमाणान उतरले, हें जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूं जाय हांगा खंय तरी कमी पडटा अशें दिसपाक लागलेलें आसा. हांव गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक अपील करपाक सोदतां, कारण आमी स्वताच संयम बाळगपाची गरज आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या दुकानदारांक अपील करपाक सोदतां, सरकारान जरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे तुमकां जरी अपील केल्लें आसत जाल्यार सुद्दां तुमी लोकांची भलायकेच्या दृश्टीन, गोंयकारांच्या भलायकेच्या दृश्टीन विचार करचो. आनी सरकारान एक स्टेप्स घेवची की सरकारान म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान व्हॉलंटियर पास त्या आमदारांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा, लोकप्रतिनिधी जे आसा तांकांय रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तेंच्यांनी जमता आसत जाल्यार त्या दुकानदार जे आसात तांच्यांनी होम डिलिव्हरी दिवची, जेणे करून मोठ्या प्रमाणान त्या लोकांनी दुकानार येवन गर्दी करची न्हय. आनी हांव पळयता आसतना बरेचदे पळयतात की गोंयकारा पेक्षा भायले जे लेबर जे लोक बरेचशे जे लोक आसात हे मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. आणि ताका लागून एक सगळीकडे अस्वस्थता निर्माण झाली आसा. आज मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियाचेरूय
क्रिटिसिजम सुरू जाल्लो आसा. बऱ्याच जाणांचे ओपिनियन वेगळें आसता. थोड्या लोकांक दिसता की जें डिसिजन सुरवाती घेतलें तें बरें आसलें, परत हें कित्याक करपाक जाय, अशा तरेचें लोकांचे वेगवेगळे प्रतिक्रिया येवपाक लागलेले आसा. ताका लागून हांव गोंयकारांक सगळ्यांक अपील करता, कारण आमचें गोंय हें धाकटें. गोंयांत 3 पॉझिटिव्ह कोरोना व्हायरसचे रुग्ण सांपडलेले आसात आनी ताका लागून बरेचशे हें जें आसा हें खूब फुडें वचचें न्हय. आमी आमचेर एक बंधन घालचें. गोंयकारांनी स्वताचेर बंधन घालचें. स्वता घरा भायर पडचें न्हय, घरानूच रावचें. एखादी जी निडी जी कितें आयटम आसत, ह्या आयटमाच्या संदर्भांत जी सरकारान तेंची वेवस्था करची. वेगवेगळ्या गांवां भितर जे व्हॉलंटियर आसत किंवा ते वेगवेगळ्या हातूंत गव्हर्मेंटाचे BLO आसत, गव्हर्मेंटान जर ते भागा भितर एखाद्या सोसायटीक जर हें ओपन केल्लें आसत, तांकां सांगलेलें आसत, जाल्यार तांच्यांनी घरपोच सेवा जी आसा ही लोकांची जर केली आसत जाल्यार बाजारांत मोठ्या प्रमाणांत जे आज लोक मोठ्या प्रमाणांत फिरतात हें कमी जावपाक शकतलें. आनी हें आमी प्रत्येकान बंधन घालून घेवपाची अपील आसा. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सा निमित्तान हांव सगळ्यांक हें अपील करपाक सोदतां. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमकां ही जी लागण जी आसा, कारण अमेरिका सारकेली जगांतली टॉप मोस्ट कंट्री जेच्या भितर बऱ्या तरेची हेल्थ फॅसिलिटी आसता, इटाली सारकेली एक व्हडली बरी कंट्री जातून फुडें आमी बऱ्या मेडिकलाच्या बाबतींत खूब फुडें आसात, पण अशा मोठ्या देशांनी सुद्दां ह्या डिजीजचेर, कोरोना व्हायरसच्या दुयेंसाचेर उपाय जावपाक शकले ना. तेंच्यांनी हात वयर केल्ले आसात आनी ताका लागून सबंद जगभर म्हणजे एक हांवें पळयताले आंकडो की म्हयन्या पयलीं जर एखाद्या हातून 20 जर आसले आसत जाल्यार आज थंय 25, 30, 40, 50 हजाराच्या वयर आंकडे पावल्ले आसा. आनी ताका लागून हाका उपाय जो आसा तो उपाय एकच की आमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करप, मनशाक मनीस मेळप ना, आपल्या घरा भितर रावप. नरेंद्र मोदीजी आमचे पंतप्रधान तांच्यांनी जें अपील केल्लें आसा की आपण शक्यतो घरान रावत, आपण लक्ष्मण रेषा घालून दवरात, भायर सरप ना. हें अपील जें आसा हें अपील सगळ्या लोकांनी मान्य करचें. आनी सरकारान केवळ गव्हर्मेंटाची, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्सा प्रमाणे जरी ओपन केल्लें आसत, बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांच्या मना विरुद्ध, पण तांकां तें पटून ना करप सुद्दां, पण एक गायडलायन्स आसा आनी लोकांचो डिमांड आसा. अशा वेळाचेर तांच्यांनी दुकानां ओपन करप अशी सांगलेली जरी आसली जाल्यार लोकांनी स्वताचेर बंधन घालून घेवचें. दुकानदारांनी स्वताचेर बंधन घालून घेवचें. जमता आसत जाल्यार तांच्यांनी होम डिलिव्हरी दिवपाचो प्रयत्न करचो. गोंयकारांनी शक्यतो कमीत कमी मार्केटान वचचें आनी हें जर आमी स्वता जर करपाक शकले जाल्यारूच आमी आमच्या हाचेर कंट्रोलान येवपाक शकतले. आमचे फायनान्स मिनिस्टर, आमचे पंतप्रधान हांच्यांनी ह्या हाका लागून, कोरोना व्हायरसच्या हाका लागून एक बऱ्या तरेची पॅकेज दिल्ली आसा, जेणे करून वेगवेगळ्या हातुंतले जे लोक आसात तांकां तेचें बेनिफीट मेळचें म्हणून. हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां बरेचशे आमचे डॉक्टर आसत, पुलीस डिपार्टमेंट आसत, नर्सीस आसत, हे आपल्या जिवाची पर्वा न करता सुद्दां लोकांची सेवा करपाक भायर सरलेले आसात. आनी ताका लागून हांकां तें कंपल्सरी तांकां वचचें पडटा. आमच्या गोंयांत सुद्दां आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा, आमचे मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन काम करतात. सरकारी कांय अधिकारी आसात हे बऱ्या तरेन एक्टीव आसात. सरकारान हांगा टेस्टिंग करपाक आमचे कडेन लॅब नाशिल्ली, ती टेस्टिंग करपाक, कोरोना व्हायरसचो जो हें आसा तो टेस्ट करपाक लागून लॅब सुद्दां आज पासून म्हाका दिसता सरकार सुरू करता, ही बरी गोश्ट आसा. कोरोना व्हायरसाचें जें हें आसा ताका लागून हॉस्पिटल जें आसा तें मडगांवचें ESI हॉस्पिटल सरकारान घेतिल्लें आसा आनी थंय सुद्दां ट्रीट करपाक लागून कोरोना व्हायरसाचे जे पेशंट आसले तांकां ट्रीट करपाक थंय वेवस्था केल्ली आसा. आनी त्यामुळे गव्हर्मेंटान आपल्या परीन जे कितें प्रयत्न आसा ते गव्हर्मेंट करत आसा. पण हें सगळें करता आसतना कांय लोक जे पॉलिटिकल, म्हाका दिसता वायट दिसता सांगपाक, कारण अशा वेळाचेर आमी सगळ्यांनी एक जण झगडूंक जाय, एक जण सगळ्यांनी रावपाक जाय. पण बऱ्याच जाणांक अशें दिसता की राजकारण, प्रत्येक गोश्टी भितर राजकारण आठवता. आनी ताका लागून हांव पळयतालों बऱ्याच जाणांचे ट्वीट आसत, म्हणजे रोहन खंवटे आसत, दिगंबर बाब कामत आसत, विजय सरदेसाय आसत, हे केवळ ह्या गोश्टीचें राजकारण करतात. लोकां भितर अस्वस्थता पसरपाचो प्रयत्न करतात, लोकांक भितर भयभीत वातावरण करपाचो प्रयत्न करतात. आनी ताका लागून लोकांक दिसता की आज ओपन आसा, आजूच कितें तरी घेवया, फाल्यां मेळटलें काय कितें हें लोकांक खबर ना. आनी ताका लागून हें जें आसा हें लोकप्रतिनिधी हांच्यांनी हें करपाक जायना. आनी ताका लागून गोंयकारांनी हांच्या पासून सादर रावचें. गोंयकारांनी हें जें कितें हांच्यांनी जरी एखादी गोश्ट जाली लोकांनी समजचें हें जें कितें सांगता आसा तें राजकारण करता. आनी ताका लागून हांच्यांनी हें राजकारण बंद करचें. आमकां सगळ्याच जाणांक गोंयांत आज आमचे कडेन 3 सांपडल्यात, पण बऱ्याचशा हातूंतल्यान आमकां हातूंतल्यान इतल्याचेरूच आंकडो उरचो अशा तरेचें जर आमकां सगळ्यांक करपाक जाय जाल्यार आमी सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी सोशल डिस्टन्स जें आसा तें आमी पाळपाची गरज आसा. आमी कमीच कमी वेळार भायर भोंवप हें आमी करचें पडटलें. आमी मार्केटान शॉपां जरी ओपन आसलीं जाल्यार त्या शॉपाचेर आमी कमीत कमी वचप ना. एखादो शॉपकिपर आसा जाल्यार तेणेन एक कृपा करची
तेणें लोकांक व्हरून जमता आसत जाल्यार होम डिलिव्हरी दिवची. आनी हें जर आमी सगळें केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी हातूंतल्यान ही जो येदें व्हडलें संकट महाभयंकर संकट जें कोरोना व्हायरसाचें हातूंतल्यान गोंया भितर आयिल्लें देशान जगान आयिल्लें आसा हेचेर जर आमी मात करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा आनी कोणेनूच हाचेर राजकारण करपाचो प्रयत्न करचो न्हू जेणे करून त्या राजकारणाचो दुरुपयोग म्हणजे तेचें इफेक्ट जो आसा तो सामान्य नागरिकांचेर जावपाक जायना अशा तरेचें राजकारण हे लोकांनी करचें न्ही अशी हांव मागणी करता. आनी परत एकदां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आव्हान करता की शक्य आसत जाल्यार त्या भागा भितर जेंकां कितें निड्स आसत अशा लोकांची मदत करात. पार्टी म्हणूनय आमी मदत करप अशी ठरयल्ली आसा आनी ताका लागून सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सबंद गोंय भरल्या कार्यकर्त्यांक हांव हांगाल्यान प्रेस कॉन्फरन्साच्या हातूंतल्यान हांव विनंती करपाक सोदतां की तांच्यांनी आपापल्या भागा भितर मॅक्झिमम मिनिमम लोक भायर सरता अशें पळोवचें. तेंची एखादी नीड्स जर कितें आसत जाल्यार जमता आसत जाल्यार आमच्या थंयच्या कार्यकर्त्यांनी व्हॉलंटियर्सच्या रुपान तांकां मदत करची आनी हातूंतल्यान आमी सगळे एक संघ आसात आनी ह्या हातूंतल्यान हें जें येदें व्हडलें संकट जें आसा ह्या संकटांच्यान भायर येवपाक लागून आमी सगळ्यांनी एकजुटीन सरकाराचे हात मजबूत करचे, मुख्यमंत्र्याक एक तरेचो आधार दिवचो आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकार करतले अशी हांव तुमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीच्या निमित्तान सगळे जाणांक विनंती करपाक सोदतां. Correct. Do you think the government was also prepared less because the machinery was involved in the election process for a long time? मशिनरी इलेक्शन प्रोसेसान आसप हें वेगळें आसा. आतां कशें आसा प्रत्येकान जर डिसिप्लीन मेंटेन करपाची गरज आसा. आतां लोकांक कशें जाता की हे जे कांय राजकारणी लोक जे आसात ते लोकां भितर कन्फ्युजन निर्माण करतात. तांच्यांनी बऱ्या तरेची अपील करपाची गरज आसा. हांवें पळयतात की ममता बॅनर्जी पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टीची विरोधक आसतली पण हांव काल तिच्या टीव्हीर पळयतालो की ती स्वता मंडीन बाजारान वचून लोकांक अपील करताली की डिस्टन्स मेंटेन करात, सायटीक रावात. अशा तरेचे पॉलिटिशियन जे आसात मागीर ते खंयच्याय पार्टीचे आसूं न्ही. आज हें जें दुयेंस जें आयिल्लें आसा कोरोना व्हायरस जो आयिल्लो आसा हो विशिश्ट भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड एमजी असो न्ही तो. इट इज अ कॉमन, कोणाकूय लागू शकता आनी ताका लागून तेचें राजकारण करून भयभीत वातावरण करप ना. ह्या लोकांनी लोकांक अपील करपाची गरज आसा. आमी सहकार्य करपाक जाय. ऑल पार्टी मिटींग घेतिल्ली. ऑल पार्टी मिटिंगे भितर तांकां जर एखादें कितें जर सजेशन आसलें तें मुख्यमंत्र्याक सांगूंक जाय. ज्या वेळाचेर ते दीस थल्लें गेलें की सगळें बंद करपाक जाय सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें, सगळे जाण आशिल्ले हे. त्या वेळाचेर एक मागीर भायर वयतकच ट्वीट रोखडेंच करप हें बरोबर न्ही. ताका लागून गव्हर्मेंटान कशें आसलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसली की दुकानां फूड ग्रेन्सी ओपन करपाक जाय. पण गोंया भितर हें कित्याक घेतलें गेलें काय गोंय हें धाकटें आसा, हें आमी मेंटेन करपाक शकतात. आनी ताका लागून आमी जर एक वेगळेपणां जर केलें आसत जाल्यार हातूंतल्यान आमी एक सायटीक बऱ्या तरेन उरूं शकता. तेची लागण जी आसा ती आमच्या गोंयकारांक लागची न्हय. हें प्रिकॉशन डॉक्टर प्रमोद सावंत ते चीफ मिनिस्टर ते दोतोर आसल्यामुळे तेंच्यांनी ठरलेलें की हें करप आनी ते सगळे जाण कॅबिनेटान अपील केलें. तेंच्यांनी आपल्या ऑल पार्टी मिटिंगे भितर तेंच्यांनी सांगलें आनी एवरीबडी इज एक्सेप्टेड दॅट. सगळ्यांनी मान्य केलें. मान्य केल्या नंतर मागीर समजा सगळ्यांचो परतून वेगवेगळो डिमांड येवपाक लागलो. सो गायडलायन्स आसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलें की ओपन करप अशें जालें. पण आज ओपन केल्या नंतर ज्या तरेन मोठ्या प्रमाणात गर्दी जाली ती कंट्रोला भायर वचपाक लागली आनी ताका लागून हें जर मेंटेन करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयच्या लोकांनी हाचेर एक संयम बाळगपाची गरज आसा. अशें अचानक सगळ्यांत कितें एकाच दिसान सोंपतलें अशा तरेची करून गरज ना. स्वताक सेफ दवरपाक जाय आनी हाका सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी जे आसात स्पेशली लोकप्रतिनिधी, आमदार आसत, स्थानीक कावन्सिलर आसत, पंचायत मेंबर आसत, ह्या सगळ्या लोकांनी हातूंत इनवॉल्व जावन लोकांक सहकार्य करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सरकारान सगळ्या आमदारांक 20-20 व्हॉलंटियर पासूय दिल्ले आसात त्या भागा भितर मदत करपाक जाय म्हणून. बरेचशे लोक स्वखुशीन व्हॉलंटियर जावपाक रेडी आयिल्ले आसात. सो तेंच्या सहकार्यान आनी जे शॉपकिपरांक तांकां मुभा दिल्ली आसा ओपन दवर पण तेंच्यांनी तें ओपन दवर सरकारान जरी म्हटलें आसत जाल्यार तेंच्यांनी स्वता तें ओपन न दवरता तेंच्यांनी जमता आसत जाल्यार आपण ताका होम डिलिव्हरी दिवपाक मेळटा आसत की स्थानीक जर व्हॉलंटियर्स जर थंयचे कोण आसत ते जर ही मदत करपाक शकता आसत जाल्यार तेंच्या मार्फत करचें जेणे करून कमीत कमी लोक भायर सरतले. नाही त्याने इतलेंच तेचें म्हणपाचो इतलोच हें आशिल्लो की लोकांनी हाचेर संयम बाळगचो. कारण कशें जाता मोठ्या प्रमाणान लोकांचो डिमांड येवपाक लागलो की ओपन आसूं जाय, ओपन आसूं जाय. सेंट्रल गायडलायन्स आसा ओपन आसूं जाय म्हणून. बाकीच्या स्टेटींनी आसात पण बाकीच्या स्टेटींनी ते मेंटेन करतात. तशें मेंटेन करपाक हांगा
मोठे सिटी आसात आमची धाकटी स्टेट आसा हांगा मेंटेन करपाक इजी आसा पण हे जर मेंटेन करतलो जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य आसूं जाय आनी Is there a त्याचे leadership crisis? ना इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लिडरशीप क्रायसीस ना Is he not coming up? नाही तशें लिडरशीप क्रायसीस अजिबात प्रश्न ना थंय कशें जाता की ताका ही इज बाय प्रोफेशन इज डॉक्टर ताका तेजे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जावपाक शकता ही ताका खबर आसा आनी ताका लागून ताणें ठरयलें की जरी गायडलायन आसली जाल्यार हांगा आपण 100% हें करतलो बंद करतलो But he could not अशें implement. नाही त्याने इम्प्लिमेंट करपाक शकलो पण जालें कशें की बऱ्याच जाणांचो डिमांड येवपाक लागलो आनी आमच्याच जे लोक हें डिसिजन घेवपाक जेंच्यांनी हे सगळे भितर आशिल्ले न्ही आय वॉज देर फॉर द मिटींग हांव आशिल्लो मिटिंगेन ते विजय सरदेसाय आशिल्लो दिगंबर कामतूय आशिल्लो रोहन खंवटे आशिल्लो मिटिंगेन त्या वेळाचेरूच तांकां एखाद्याक जर कोणाक जर कितें सांगपाचें जाल्यार ते डेफिनेटली आनी ताका लागून तें डिसिजन घेतलें पण जेन्ना रिवोक केलें तें ओपन करप अशें ठरयलें तेव्हा ताका दिसलें की हें ओपन केल्या नंतर लोकांनी एक संयम बाळगचो म्हणून दॅट इज अपील टू द पीपल लोकांक सांगलें तांणी की तुमी मातसो संयम बाळगात मिनिमम भायर वचपाचो प्रयत्न करात अशें जर केलें आसत जाल्यार ताचो आमकांच सगळ्यांक फायदो जातलो कारण गोंय हें धाकटें ट्युरिस्टीक प्लेस आमकां खबर ना कितल्या भागा भितर हे ट्युरिस्ट येवन गेले आसतले जितले जाका त्रास जाता तेचेंच कळटा आसतलें न्ही जो पर्यंत त्रास जायना तो पर्यंत तो टेस्ट करपाक वचना त्यामुळे तें कळचें ना कितल्या जाणांक लागण जाल्या म्हणून आनी ताका लागून हें भयानक जें हें आसा कारण व्हडले देश सुद्दां हाचेर कंट्रोल करपाक शकले ना एक बरी गोश्ट जाली की आमी आमची स्वताची लॅब हांगा स्टार्ट करपाक शकले तें एक बरी गोश्ट आसा आनी अदरवायज आमकां हांगासलें टेस्टिंग हें मुंबय किंवा पुना धाडचें पडटालें आतां आज पासून म्हाका दिसता ती टेस्ट आमची गोंया भितर सुरू जाल्ली आसा तो एक आमकां प्लस पॉयंट आसा प्लस ताचें हॉस्पिटल जें आसा तें रेडी जाल्लें आसा सो कोरोनाचें जें स्पेशल हॉस्पिटल मडगांव ESI हॉस्पिटल जें आसा तें स्टार्ट केल्लें आसा